गोविंद गावडेन एक स्टेटमेंट केला की तुमच्यानी म्हटलेलं की तो विषय काबार म्हणून मात तिणे म्हटला की तो पुस्तक आपण बंद करचें ना म्हणून. ते ताजे दृश्टिकोन म्हज्या दृश्टिकोनांतल्यान असो विशय हांवें पूर्ण सोंपयल्लो आसा. म्हाका काम करपाक जाय आसा न्ही म्हाका आज तशें हांव म्हणजे तुमी म्हाका पळयता म्हणजे म्हाका शेनवाराक हांव सुटी घेना, आयताराक सुटी घेना आनी म्हजे कडेन वेगवेगळे विशय आसा आनी त्यामुळे ह्या विशयामध्ये परत म्हाका वचपाचें ना. आनी हांव पयलें सांग पयलीं जी लास्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेतले विशय केन्ना आसा विशय सादारणचे 2012 ते आतां पर्यंत आसता. म्हणजे हांवें प्रेस कॉन्फरन्स हांव हाजे पयलीं केन्नाच घेवंक ना. त्यामुळे त्या दिसा सांगलें आसा की जो विशय हांव परत आनी हात लावचो ना आनी त्या विशया संदर्भात हांव कॉमेंट्स तुमी कितलेय जर म्हाका तुमी सांगपाचे प्रयत्न केले, उखलपाचे प्रयत्न केलो, ताणेंय उखलपाचो प्रयत्न केलो, प्रेसान करपाक केलो ना, हांव त्या विशया संदर्भात आतां परत आनी हात लावचो ना. म्हाज्यान तशें संबंदीत हांवें हाजे पयलीं सांगलें आसा ज्या लोकांची म्हाका म्हणजे हें करता आसतना म्हणजे कोणाचे म्हाका ज्या लोकांक म्हाजें पटना त्याचे म्हाका सावलीक सुद्दां रावपाचें ना. कळ्ळें तातूंत विशयान रावपाचें हें हाजे पयलीं स्टेटमेंट केलां आसा. त्यामुळे त्या विशयान न्हू हांव परत आनी कांय उलयना. कोणी म्हाजें कितलें उलोवली लोक म्हाका गोंयची जनता म्हाका वळखता रमेश रावकर कितें आसा, खंय आशिल्लो, आज खंय आसा आनी कितें करूं शकता लोकांचें म्हाजेर पूर्ण प्रेम आसा. हांव जनतेच्या प्रेमा पुरती आसना. म्हाका खूब त्रास जाले. हांव प्रेस घेवंक ना. म्हजे बरे जे लोक आसा ते ताणें म्हाका सांगलें की तूं कित्याक ते टॉपीक पडलो ते 12 वर्सां इतिहासाचेर पडलो. हांवें त्या दिसा क्लास केलो. म्हाका लोकांचें हें रिएक्शन येतलें म्हाका खबर आसली. म्हाजी वेरिएशन सांगता पळय म्हाजे दृश्टिकोनाचे पूर्णपणे विशय आसा सोंपलो आसा. हांव परत आनी त्या विशयाक खंयच्याच म्हणजे म्हाका ती रावपाची ना. त्या विशया संदर्भात जो विशय समजा आमी लोकांनी खालें पिलें जेवलें आसूं जर जायत जाल्यार तो तें आमी हांव विसरलो आसा. कळ्ळें म्हणजे तो विशय हांव काडना आनी आजूनय काडटलो. तुम्ही पळयतात GNH.